साऊथ गोवाचे सो हेच्या वरून तूं कितें सांगू? तेच आमी स्टेट इलेक्शन कमिटी हांची काल मिटींग जाली आनी काल जसो आमी फाटल्या आठवड्यान साऊथ गोवाक लागून नांवाचें शॉर्टलिस्ट केल्ली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ती आमी स्टेट इलेक्शन कमिटीन हांगा सगळ्यांचेर डिस्कशन जालें सगळीं वयर जाल्लें आसा त्या प्रमाण काल नॉर्थ गोंयचीं नांवां जीं आसा ती सगळीं आमी केंद्राक खंय तरी साऊथ गोवाची नांवां अशी आतां तुमी धाडटले अशी ती आमी ऑलरेडी जें धाडलां डिसिजन जें आसा तें पार्लिमेंटरी कोर्ट तेंच्यांनी जाता मागीर आमी डिक्लेरेशन जें आसा तें केंद्रांतल्यान जाता. सर CM खंय तरी म्हणटालो की नॉर्थ गोवा एक ओपन सिक्रेट आसा तरी तुमी नॉमिनेशन धाडलां म्हणून. नाही तशें आसा की फायनली स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा तेच्या समोर ती नांवां येतात आनी त्या नांवाचें डिस्कशन जाता आनी ती नांवां मागीर आमी पळयता तेजें डिसिजन जें जाता तें केंद्र सेंट्रल आमची लिडरशीप जी आसा आमची पार्लिमेंटरी बोर्ड आनी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी तातूंत तें डिस्कशन जाता आनी तेजें नांव डिक्लेअर जाता. थँक्यू.